कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हवामान खात्यान राज्यात खर वत आणि गरमी वाढपाची शक्यताय उक्तायल्या। 5 ते 7 मार्च मजगती खात्यान येलो अलर्ट जारी केला। हे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमी वाढपाची शक्यताय आसा। तसेच 7 मार्च मेरेन चडांत चड तापमान 37 अंश सेल्सियस उरपाचो अदमास खात्यान उक्तायला। देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला। IMDन परतून एकदा 3 दिसांचो येल्लो अलर्ट जारी केला। 2 तारीख म्हटल्यार 2 मार्च पासून पयली सगळ्यात पयली येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आणि आता हो येल्लो अलर्ट फुडें वाडोवन 7 तारखेपर्यंत हो येल्लो अलर्ट आसा। IMDन क्लियरली सांगला की उष्णता जी आसा ती वाडलेली आसा, तापमानान वाड जाल्लेली आसा। तेन्ना जे लोक कामाक वयता भायर भोंवता तेंच्यांनी काळजी घेवपाक जाय। डिहायड्रेट जावपाक दिवपाक जायना बॉडी, जाता तितलें उदक पिवंक जाय आणि जर काम आसा जाल्यारूच भायर सरपाक जाय अशें IMDचे क्लियर इन्स्ट्रक्शन आसा। हवामान खात्यान जी आयज नोटीस काडल्या तितून 7 तारीख म्हटल्यार 7 मार्च पर्यंत येल्लो अलर्ट आसा तो गोंयभर जारी केल्लो आसा। खरें म्हटल्यार एप्रील आणि मे म्हयन्यान सगळ्यात चड गरमी आसता, पण ह्या वर्सा पळयत जाल्यार मार्चानूच येल्लो अलर्ट दिवपाची पाळी येयलेली आसा IMDचेर। सो सगळ्यांनी हेची देख घेवची की फुडले 3 दीस जे आसा ते येल्लो अलर्ट IMDन जारी केल्लेले आसा। 7 मार्च पर्यंत हो येल्लो अलर्ट तसोच उरतलो। ही असली अपडेट, अश्यो अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।